गोमंतक टीव्हीन सगळ्यांक येवकार. आमी आयिल्ली आसा शिरोडा ह्या मतदारसंघान आनी आमच्या बरोबर आसात संकेत नायक. हय, जाल्यार आमी सरां कडेन आतां भासाभास करुया, सरांचें मत जाणून घेवया. सर, गोमंतक टीव्हीन तुमचो येवकार. नमस्कार. हय सर, म्हाका एक सांगात की तुमचो प्रचार कसो चल्ला आनी तुमकां लोकांचो सपोर्ट कसो मेवता. सुंदर असो प्रचार आमचो चालू आसा सध्या. ज्या घरांनी हांव वयतां थंय उत्तम असो प्रतिसाद मेळटा. म्हणजे जेन्ना हांव लोकांच्या दारान वता आनी स्मायलींग फेस घेवन लोक भायर येतात तेन्नाच कळटा बॉडी लँग्वेजी वयल्यान लोक कितले हे आसात. आनी शिरोडा मतदारसंघान मेजर गोश्ट म्हणजे दोनी आमदार जे आसा, आमदारूच म्हणटा सध्या तांकां, पूण दोनी जे मनीस आसा ते सपशेल फेल ठरलेले आसा. सो तुमकां लिटरली व्हायरल व्हिडियोज पळोवपाक मेळटले. दोगांकूय लोक घरांतल्यान धांवून येतात, हांगच्यान धांवून येतात, मिटिंगेक शाणपणां सांगतात आनी आमचे आदर सत्कार करतात. हाजे वयल्यान आमची जीत जी आसा ती आमकां निश्चित अशी कळटा. सर, तुमी आतां म्हटलें की दोन जे तुमचे आमदार आसात ते फेलियर आसा अशें सर तुमकां कित्याक दिसता. हांवें सांगपाची गरज आसा. कितलेशेच म्हाका दिसता प्रोग्राम येवन गेले आनी तुमकां हांवें आतांच म्हणलां व्हायरल व्हिडियोज हे तुमकां पळोवपाक मेळटा. हांव म्हणना, लोक म्हणटात, कळ्ळें न्ही. सो एनी वीच वे जर म्हाका विचारशात जाल्यार हांव तुमकां सांगता, आतां हांव डोर टू डोर भोंवता लोकांचे. सगळ्यान पयलो प्रश्न येता म्हणटा तो पोटा पाण्याचो. कितें आसा शिरोड्यान? अवघे लोक पोटाक लागलेले आसात. बाकीच्यांक कोणाकूच कसलीच ऑपॉर्च्युनिटी ना हांगा. करपा सारके कितल्योश्योच गोश्टी आसा, कांयच केल्ल्यो गेल्यो वचना हांगा. जॉब्स म्हणटात, गव्हर्मेंट जॉब काडून सायडीन दवरात. हांव म्हणटात ते मेळप ना मेळत मॅरिटाचेर आसता. हांवें दिलें, तुवें दिलें, हें सद्या फार्स जाल्लो आसा. गव्हर्मेंटाचे लोकूच बोवाळ मारता की 25 आनी 30 लाख रुपया घेवन आनी शिर्विसो दिल्यात. सायडीन दवरुया, विशय वेगळो. प्रायवेट सॅक्टरान कितें आसा शिरोड्यान आयज? हांव मुद्दम पयर सुद्दां म्हाज्या एक इंटरव्यून सांगलां, अरे येद्यो व्हडल्यो जमनी एक्वायर करून दवरलेल्यो आसा IDCचे थ्रू. आमच्या खुद्द एक आमदारान जमीन विकलेली आसा IDCक 70 कोटींची. येदी व्हडली लागलेली आसा ती. जाल्यार त्या जाग्यार आजुनूय एकूय कंपनी मार्केशन जायना. हांव म्हणटा प्लॉट्स पयलीं जावपाक जाय, देन द कंपनी कम्स. स्टील नाव नो कंपनी हॅज बीन मार्क्ड. वाय इज इट सो? हें कित्याक चलता? एक फार्मास्युटिकल कंपनी जी आमची आतां वखदां करता, गुळयो करतात, कितल्यो आसा गोंयान? ऑपॉर्च्युनिटी सोदता, जागो सोदतात. एकूय कंपनी हांगा येनात. कित्याक येना? हांकां हाडपाच्यो ना हांगा. भुरगे जर पोटाक लागले जाल्यार हे हेंच्या दारान वयचे ना फाल्यां. म्हाजो सारको आसा, कोणाक कोणाचेर डिपेंड दवरपाचो ना. तुमचें मत जें आसा, तुमचें वैयक्तीक मत आसा, तुमच्या हेज्या प्रमाणे तें मत मारपाक जाय. हांव तुमकां कितें तरी दितलो म्हणून तुमी म्हाका मत मारतले अशें ना. आयडियोलॉजी पळया. जो एक मनीस जो आसा तुमकां 5 वर्सां पावपाक जाय. इलेक्शना पुरतो आयलो आनी गेलो आनी 5 वर्सां दिसूना अशें जावं नये. सो म्हाजो ध्येय हो इतलोच आसा की ह्या मतदारसंघान हांव निश्ठेन आनी प्रामाणीकपणे काम करपाक सोदता आनी लोकांचो म्हाका उत्तम प्रतिसाद मेळटलो अशें म्हाका दिसता. सर, तुमच्या मतदारसंघान खुबशे लोकांचे प्रश्न आसतले, लोकांचे प्रॉब्लेम्स आसतले. सर, लोकां मेरेन आयज मेरेन तुमी कितले पावल्यात आनी सर लोकांचे प्रॉब्लेम्स तुमी कितले सॉल्व केले? सी, आतां पर्यंत हांव म्हणटा हांव कवर्ड 90% ऑफ माय एरिया. 90च म्हणटा हांव. कित्याक शिरोडा मतदारसंघ हो येदी मोठी एरिया आसा. आजुनूय अशे वाडे आसात भितर ज्या जाग्यार आमी आजुनूय पावना. आमी सोड कोणूच पावना. हांव तरी आतां एक 8-10 म्हयने काम करता. 35 वर्सां हांव जें म्हणटा राजकारण, 35 वर्सांनी लोक पाविल्ले ना. आजुनूय लोकांक थोड्यांक उदक ना. हांव दाखयता एरिया. वाटो ना. पंचवाडी सारके एरियान तुमी वयशात जाल्यार वयर दोंगरार घरां आसात. तांकां थंयच्यान सकयल येतले जाल्यार ते मातयेचे गुळगुळीत फातर लावन वाटो करतात न्ही, तश्यो वाटो केल्ले आसा. आनी ताजे वयल्यान उदकाची धार वचून तें खोल जाल्लें आसा. ती जर बायल मनीस जाणटी बरी ना जाली, तिका सकयल हाडप कशें? हे जर प्रश्न तुमचे कडेन सुटावे जायना न्ही बेजीक, जाल्यार आनी म्हाका दिसना खंयचो मनीस खंयचे आनी कितें करूं. रस्ते, लायट, उदक हें आमदारान करपूच आसता. डू नॉट मेक अ फार्स अबावट इट. इट इज युअर प्रायोरिटीज, इट इज युअर प्रायम ड्युटी. बिसायड्स दॅट जर तुमी वेगळें कितें केलें न्ही जाल्यार तें सांगा आपण अशें केलें तशें केलें. आसा त्या रस्त्याचेर हॉटमिक्स घालप मोठें काम न्ही. हांव म्हणटा नवीन रस्ते जर तुमी हाडले न्ही जाल्यार दॅट इज युअर डेव्हलपमेंट वीच इज बीन नॉट डन इन आवर कॉन्स्टिट्युएन्सी. सर, आतां तुमी रस्त्यांचेच म्हटल्यात जाल्यार गव्हर्मेंटान खुबशे कडेन अशे बेश्टेच पॅचीस केल्यात आनी दवरल्यात. तुमी समज जर निवडून आयले जाल्यार तुमी परत रस्ते करतले काय कितें तुमच्या वाठारांत? सी, आय एम अ क्लास 1A कॉन्ट्रॅक्टर. हांव स्वता BE सिवील इंजिनियर. म्हाका खबर आसा ती कामां टॅक्निकली कशी प्रोसीड करप, कशें व्हरप आनी कितें करून हाडप. जें पॅचवर्क आतां केलां, म्हाका सांगिल्लें म्हाका एक रस्तो पॅचवर्क कर म्हणून. हांवें सांगलें बिकॉज ऑफ सम डेडलायन तुमी जी दिल्या गव्हर्मेंटाची, डू नॉट टेल अस टू जस्ट सिंपली पॅचवर्क द थिंग. ती पॅचवर्क केलें जाल्यार तें उरपाक जाय ना जाल्यार शिस्तीन ती कामां जावपाक जाय. हांगा परिस्थिती तशी ना. म्हाजी प्रायोरिटी कशी आसता, खंयचें काम जालें ताका खरेंच तेजी गरज आसा काय ना. बाबा आसा त्या रस्त्यार बेश्टोच लेप ओडप
काय ज्या जाग्यार कांयच ना तो रस्तो पयलीं करप हें इम्पॉर्टंट दिवपाक जाय. आनी थंय पयलीं रस्ते करून आसा त्या रस्त्यांची डागडुजी करपाची. आसा खडबडटा बरोबर आसा, ना न्ही मातशें पॅचवर्क जाता, पूण ज्या जाग्यार कांयच ना, ज्या जाग्यार मातयेचे रोड आसा थंय पयलीं पावपाक जाय न्ही. सो माय प्रायोरिटी वील बी डुईंग न्यू रोड्स फर्स्ट एंड देन मागीर बाकीच्यो सगळ्यो गोश्टी. सर आतां खुबशे भुरगे कामा शिवाय आसात घरान, यूथ, आनी खुबशीं भुरगीं शिकून घरान बसल्यात. आतां ती चिंततात की आमी शिकून कितें फायदो, हाचेर तुमचें मत कितें आसा? हांवें सिंपल सांगलां. सी म्हाजो एक आमी करियर गायडन्स हांवें एक ओरिएंटेशन प्रोग्राम केला, जातून आज खंयचो भुरगो बाबा BSc शिकलो, MSc शिकलो, शिकतकीर जेन्ना डिग्री ताच्या हातीन पडटा की खरेंच ताका विचार येता की फुडें आपूण कितें करतलो. प्रायवेट सेक्टरान जे जॉब्स येतात ते जॉब्स जे आसात ते आयले म्हणून भुरग्यां कडेन वचनात. एक वॉट्सॅपाचेर फॉरवर्ड येता आनी वॉन्टेड सो एंड सो एक्झिक्युटीव सो एंड सो, ती फॉरवर्ड जावन त्या भुरग्या कडेन जो पर्यंत पावता तो पर्यंत ताका जॉब मेळिल्लो आसता. सो इट इज नॉट वर्थ. हांवें कितें केलां, एटलिस्ट हे सगळे जॉब्स एका सेक्टराचेर एका पोर्टलाचेर येवपाचो असो म्हाजो एक प्रयत्न आसा. जितके गोंयान जॉब्स येतले दे शूड कम ऑन अ सिंगल पोर्टल. पीपल शूड बी मेड अवेअर ऑफ दोस जॉब्स आनी तेणी थंय अप्लाय करून ते जॉब्स घेवपाक जाय. हे प्रायवेट सेक्टराक. आय एम स्टील नॉट गोईंग टुवर्ड्स गव्हर्मेंट, कित्याक गव्हर्मेंट जॉब्स आय एम स्टील सेईंग, मार्क माय वर्ड्स, म्हजें काम न्ही. इफ यू आर, तुमचें जर मेरीट आसा जाल्यार दॅट जॉब शूड बिलोंग टू यू. दॅट इज वॉट आय फील. हांव म्हणूं शकना हांव तुका काडून गव्हर्मेंट जॉब दितलो. सो माय जॉब, म्हाजें जें इंटेंशन आसा तें प्रायवेट सेक्टरा कडेन आसा. आनी हे जे प्रायवेट सेक्टराचे जॉब्स आसात ते हांव लोकां कडेन पावोवपाचो प्रयत्न पयलीं करतलो. यू अप्लाय ऑन युअर प्रायोरिटी. तुमचे कडेन कशें जाता धमक आसा तशी, गेट द जॉब, रेस्ट इज युअर वर्क. अशें भुरगीं अशीं चिंततात की म्हाका गव्हर्मेंट जॉब मेळचो, आनी गव्हर्मेंट जॉब हो सगळ्यांक केन्नाच मेळना. सो भुरग्यांक तुमी कितें सांगपाक सोदता की गव्हर्मेंट जॉब हो आपल्या लायफान गव्हर्मेंट जॉब जाय तसो ना, प्रायवेटूय चलता, बट भुरग्यांक आतां तुमी कितें? सी, हांव नमस्कार करून सगळ्यांक सांगता, जॉब इज नॉट दी ओन्ली प्रायोरिटी. हांव तुमकां कितें सांगता, फाल्यां बिझनेस आसात. म्हाजे सारको भुरगो बिझनेस करून फुडें आयला. कितलेशेच हांवें मनीस पयल्याचे झिरोच्यान सुरू जावन बिझनेस करून फुडें आयल्यात. आमच्या भुरग्यांचे थोडेशें चुकता खंय, आमी काम करपाक लजतात. डोंट टेक, म्हाका वायटान घेवचें न्ही, पूण जाता. जर कोणी ITI प्लंबींग कोर्स केला, ताका जर प्लंबिंगाची कामां घेवपाची धमक आसत जाल्यार तो फाल्यां बरो प्लंबर जावन बरो कॉन्ट्रॅक्टर जावंक शकता. वाय ओन्ली गव्हर्मेंट जॉब्स ऑर वाय ओन्ली प्रायवेट सेक्टर जॉब्स? तुमी तेंय करात न्ही. आतां इफ यू आस्क अस, आमी थ्रू MGP TMC अलायन्स आमी युवा शक्ती कार्ड केला. वी हॅव गिवन अ कार्ड ऑन क्रेडीट लिमीट दिले तांकां 20 lakhs ऑन 4% विदाउट कोलेट्रल. यूज दॅट. घेयात तें, कितें तरी धंदो सुरू करात. तुमी जर ITI डिझल केला, सेटअप अ गॅरेज घालात, काम करात, तितून बरें जोडात. बाकीचे कितले कोणाक गाडो घालपाक जाय गाडो घालात, हॉटेल घालपाक जाय हॉटेल घालात. सो फक्त जॉबा फाटल्यान धांवू नाका. आमी आयज म्हणटात की गोंयकार आनी भायले, गोंयकार भायले कित्याक येता? आमी तें काम करपाक लजता म्हणून भायले येतात. इफ यू आस्क मी, आय एम अ कॉन्ट्रॅक्टर, आय हॅव JCBs. म्हाका जर JCB चलयतलो आज म्हजे कडेन गोंयकार ऑपरेटर कोण ना, तो झारखंडवालो आसता. अ ऑपरेटर अर्न्स लिटरली 20,000 पर मंथ. एक गोंयकार भुरग्यान जर तें शिकलें जाल्यार तें कित्याक मेळचें न्ही? हांव म्हणटा भुरग्यांक ह्यो गोश्टी शिकात. डोंट जस्ट रन आफ्टर दोज जॉब्स वील कम, आनी जेंचे मेरीट आसा त्या प्रमाणे ते जॉब्स मेळटले. पूण ह्योय सगळे तुमचे जे ऑप्शन्स आसात ते ओपन दवरात. फक्त परत शिक्षणा बाबतीनूय BCom, दुसरें BCom करता जावं इंजिनियरींग करता म्हणून तुमी करूं नाकात. देर आर मेनी अदर हांव म्हणटा करियर गायडन्स थिंग, जशें कितें एनेस्थेशियस्ट तो कोण म्हणटा तसो, जो आमकां गुंगी लावपी आसता त्यो गोश्टी आसता, जावं मेडिकलान आनी बारीक बारीक प्रोफेशन्स आसतात तेंय शिकात. जितून आयज ऑपॉर्च्युनिटी इतक्यो आसात पूण आमचे कडेन भुरगे ना, आनी भायल्यान येवन ते जॉब थंय घेतात. सो न्यू करियर गायडन्साच्यो ज्यो हे आसात त्यो घेयात, नवी स्ट्रिम्स एक्सप्लोर करात आनी तितून नवीन जॉब्स घेयात. हें म्हाजें सांगपाचें भुरग्यांक. खुबशीं बायलांय बी आसतलीं तुमच्या वाठारान, ते बायलांक खातीर, महिलांक खातीर तुमी कितें करता? ओके, महिला सशक्तीकरणाक हांवें खुबशें काम ऑलरेडी केल्लें आसात. हांव पयलींच्यान सांगत आयिल्लो आसा. हांवें जी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स आसा, आय हॅव मेड देम फूल प्रूफ कशी म्हणटले तुमी, स्पेसिफिकली तांकां आपोवन रजिस्टर करून घेतलां. सेकंडली, आय हॅव गिवन देम कोर्सीस जे म्हजे फेसबूक प्रोफायलाचेर तुमकां पळोवपाक मेळटलें. सिंपल एग्जाम्पल सांगता. बी किपींग फॉर एग्जाम्पल, आमी म्हणटात ल्हान भुरग्यांक म्होंव घालपाक जाय, म्होंव दी गांवठी म्होंव हाड, हांगा सोद थंय सोद, गांवठी म्होंव मेळना. मेक इट. हांव म्हणटा हांवें बी किपींग कोर्स हाडलो, इन्स्ट्रक्टर हाडलो, बी किपींगाचें सगळें हें घेवन आयलो, तांकां आमी इन्स्ट्रक्शन्स हें करून शिकोवन दिलें की बाबा बी किपींग कशें करप. तुमच्या दारान तुमकां बी किपींग करून मरे म्होंव एकठांय करून विकपाक मेळटा. म्हणजे हांवें अजून म्हजो जो पोर्टल जावना, स्टील आय एम प्लॅनिंग फॉर अ पोर्टल जे जाग्यार ह्यो गोश्टी ज्यो तयार जातल्यो, अगरबत्ती तयार करात, म्होंव तयार करात, फिनायल तयार करात, कार वॉशिंग लिक्वीड तयार करात, मसाले तयार करात, ऑनलायन पोर्टल करप जेचेर ह्यो गोश्टी विकतल्यो.
मेन कितें जाता बायलांच्या बाबतीन ती तयार करतात पूण तांकां सेल जायना. सो एक पोर्टल तयार केलो, एक वॉट्सॅप बाबा मिडिया तयार केली, तातूंतल्यान ह्या लोकांक एक मिडियम दिलें विकपाक, डेफिनेटली आपल्या पांयार उबें रावतलीं. अगेन गृहशक्ती ज्या गृहलक्ष्मी कार्ड आमी केल्लें आसा 5,000 आमी महिलांक दिलां प्रायवेटली सुद्दां, की बाबा आमकां जर वोट करून पावराचेर हाडशार तुमच्या हातीन आमी 5,000 म्हयन्याक दितात, वर्साचे 60,000, यूज दॅट मनी. आनी अशें करून महिलांक सशक्ती करपाक लागून आमी खुबशें हें घेतलेलें आसा आनी म्हाज्या हेज्या मुखार खुबशे इनिशिएटिव्स आसतले. सर आता तुम्ही 5,000 दिता म्हणून हे सांगले ते आता खूप कडेन आयकलां की हे बेश्टी आश्वासनात दिता की 5,000 दितले म्हणून. हाचेर सर तुमची सी आश्वासनां तशें जाल्यार उदक फ्री मेळटलें म्हणून आश्वासनां सीएमानूय खूब दिलीं, पूण खरेंच मेळ्ळें काय ना तें लोकांनी म्हाका सांगचें. सेकंडली सी कशें आसता वेन आमी खंयची स्कीम जेन्ना प्लॅन करता, योजना प्लॅन करता, वी हॅव सम मास्टर प्लॅन इन आवर मायंड. आमी अननेसेसरी सरकारी तिजोरीचेर तो बर्डन हाडचें ना. सरान ऑलरेडी सुदीन सरान जावं आमचे जे कोण आसात तेणी तुमकां सिस्टमॅटीक सांगलां हाव दॅट मनी वील बी सिस्टमॅटिकली यूज्ड. थोड्यो गोश्टी कशा म्हणटा, थोड्यो नवीन भुरगे आयले काय थोड्योश्यो गोश्टी कमी जातल्यो गव्हर्मेंटान, त्यो कमी जाले काय ते पयशे उरपाक लागतले तिजोरीन, तेच पयशे आमी हांगा वापरपाक शकतले. सो हे फेक आश्वासन अशें न्ही, आमी हें करून दाखयतले. फक्त आमी लोकां कडेन मागलां की आमच्या युतीक तुमी निवडून दियात. सुदीन ढवळीकर हो चीफ मिनिस्टर जावपाक जाय हें म्हाका मना पासून दिसता आनी त्याच्या खातीर हो शिरोडेचो सीट येवपाक जाय अशें म्हाका दिसता. लोकां कडेन आमी सगळ्या कडेन मागलां आनी म्हाका दिसता 110% जेन्ना सुदीन ढवळीकर म्हाज्या खातीर वावरता, जेन्ना सुदीन ढवळीकर म्हाज्या खातीर शिरोड्यान काम करता, शिरोडा सीट हो MGच जिखतलो हितून कसलोच दुबाव ना. सर तुम्ही आमच्या खूप प्रश्नांची उत्तरां दिली. एकूच तुमकां लास्ट प्रश्न करता तो म्हणल्यार तुम्ही आता निवडून आयल्या उपरांत जे 6 म्हयने फर्स्ट तुमच्या हातीन काम घेतले ते कसले? सी पयलीं हांवें म्हाजे तकलेन आतां सद्या हांगा शिरोड्यान काम करपा सारकी इतको स्कोप आसा की पयलीं कितें करूं आनी पयलीं कितें नाका हातून कांय कळना. सो पयलो मुद्दो म्हजो हांवें तुमकां जस्ट सांगता, पयलो म्हणजे आमच्या शिरोड्यान आजुनूय एकूय हर्स वॅन ना. कित्याक हांव बेजीक गोश्ट सांगता, लेट अस गो टू लग्जरी लेटर पार्ट नेसेसिटी. कोणी जर आमच्या शिरोड्या कॉन्स्टिट्युन्सीन भायर पडलो जाल्यार आजुनूय आमी 407 पिकअपान फाटल्यान बॉडी घालून आमी ती मसणीन व्हरतात. सो दीस इज द वर्स्ट थिंग दॅट कॅन हॅपन. सी हांव म्हणटा कितें आयज मनीस गेलो काय पिसफुली ताका वचपाक जाय. 407 ओके अग्री आनी लोकूय कित्याक एक्सेप्ट करपाक म्हाका कळना, बट 407 आयज घालपा सारकी परिस्थिती जरी म्हाका दिसनात. सो हें पयलीं चेंज जावपाक जाय. पयलीं म्हणजे हाडप म्हणजे ती हर्स वॅन, एक फ्रिजर मॉर्ग जाय आमकां. सिंपल आमचे कितलेशेच क्रिस्तांव भावांतले कोण कुयटा आसा, कोण दुबय आसा, कोण एक्सपायर जालो, कोण येवपाक सोदता, आमचे कडेन फॅसिलिटी ना दवरपाक. लेट अस बाय दॅट. ताचे नंतर भुरग्यांचें हें इंडस्ट्रियलायझेशन म्हणजे जे हांव फॅक्टरीज हाडपाक सोदता, फर्स्ट आय हॅव टू सी की बाबा ते प्लॉट मार्किंग कित्याक जावना त्या जाग्यांनी. वी हॅव 2 इंडस्ट्रियल इस्टेट्स प्रायमरी ज्यो आसात त्यो बाकीच्यो चिल्लर आसात, पूण थंय कित्याक मार्किंग जावना त्या फाटल्यान लागपाचें. त्याच्या फाटल्यान प्रायोरिटी वायज एक फार्मास्युटिकल कंपनी हांव हांगा हाडपाक पळयतलो, जितून लोकांक भुरग्यांक आमच्या रोजगार तयार जातलो. रायट फ्रॉम 10th पास टू ITI टू BSc MSc BCom MCom BE डिप्लोमा सगळ्यांक. रायट फ्रॉम तुमचे पॅकेजींगच्यान ऑपरेटर लेवलाच्यान QA QC सगळे हितून आमची भुरगीं वयतलीं. दॅट वील बी माय सेकंड प्रायोरिटी. आनी बाकीचे हांवें जे तुमकां सांगलां त्यो सगळ्यो वील कम आफ्टर दॅट. रिगार्डींग स्पोर्ट्स ऑल्सो आय प्लॅन लॉट ऑफ थिंग्स. कित्याक आमचे भुरगे खुबशे शिक्षणान बरे आसा, पूण स्पोर्ट्सान बरे आसा, पूण प्लॅटफॉर्म मेळना. लेट अस क्रिएट दॅट ऑल्सो. तो इन्फ्रास्ट्रक्चर तयार करुया. ग्रावंड्स आसात पूण फॅसिलिटीज ना. बेश्टो ग्रावंड ओपन मोळ कसो करून दवरतात, तेजे फुडें ताजेर कांय जायना. एक पीच ना, खंय प्रॅक्टीस पीच ना, कांय ना. एक पळोवपाक स्टँड्स ना, कांय ना. मेजर गोश्ट आमच्या शिरोड्यान आयज कितलेशे तियात्रिस्ट आसा, नाटककार आसा, कलाकार आसा. आमचे कडेन आयज नाटक पळोवपाक प्लेस आसा, रवींद्र भवन जावं कला मंदिर आसा ना. वी हॅव टू गो ऑल द वे टू पोंडा ऑर हांगा मडगांव वयचें पडटा आमकां. सो दॅट इज अनदर प्रायोरिटी ऑफ मायन. एक कला मंदिर टायप हें शिरोड्यान आसपाक जाय आनी तें हांव हाडटलो. सर देव बरें करूं तुमकां आमच्या सगळ्या प्रश्नांची उत्तरां दिल्या. गोमंतका खातीर खूब देव बरें करूं. थँक्यू.